बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगाच्या भावना भयणीनो, सर पदवेदार, सर बळवंत, सक्तेवंत, मैमेवंत देव आमचे मध्ये बोप सक्रामेंतान हजर जाता. तसं आमच्या सोम्याक आमी मोगान स्वागत करिया, त्याचे आराधन करिया. गाऊन गीत उन्नत देवनिगे आराधने, महिमेया देवनिगे आराधने. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको के 16 5 संको 150 पेज 155 के 16. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ,
ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सर्वेस्परा आमच्या पूर्वजांच्या देवा, तूं सदैव आनी महिमा तुका फावो. महिमेवंत तुझे नांव सदा सर्वथा. तुवें केल्याय त्या सगळ्यांत तूं नितीवंत. सगळीं तुजी कृत्यां खरी. सगळ्यो तुज्यो वाटो सारक्यो. सगळे तुझे निर्णय खरे. ही जावन आसात उतरां आझारियान उसारलेली. उज्याच्या त्या एकट्या समोर तो आसल्या वेळार कश्टांत सर्वेस्पराची महिमा तो वाखाणता. सर्वेस्पराचे वाटो वळखून तो घेता आनी आपले जिवीत सम्याच्या योजनाक तो भेटोवन दिता. तो म्हणटा, आमी तुझे आराधन करतले, तुझे सेवाक लजेक आनी अकमनाक सांपडल्या. तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडी नाका. तुजो करार रद्द करी नाका. तुज्या इश्टा अब्रामा खातीर, तुज्या सेवाका इसाका खातीर, तुज्या भक्ता इस्रायला खातीर तुजी खाकूळ तूं आमचे वयली काडी नाका. सरस्पो देव, ताची खाकूळ तूं आमचे वयर निरंतर दाखयता. तो पवित्र देव, ताच्या सन्निधानांत आमी येवंक अयोग्य, तरी ताच्या कृपे सिंहासनाक फुडें सरूंक तो आमकां ताचे दैवीक सकत दिता आनी ताचे मुखामळाचो परजळ पळोवचें भाग फोव करता. तशें आमच्या सोम्याक आमी सदांच अर्गां होगळाप दिवन ताची स्तुती करूंक फावो. जशें शाद्राक, मेशाक, अभिज्ञगोन त्या उज्याच्या हट्टांत सरस्पराची स्तुती केली, जशें पावलून आनी सिलासान बंदडीत आसल्या वेळार सोम्याक वाखाणून सोम्याक महिमा दिली, तेच परी आमी ह्या वेळार सोम्याच्या हजारपणांत रावून सोम्याची स्तुती करया. ताचे हजारपण आमचे मदें वळखून घेवया
आणि ताच्या महिमेक आमी गितां गावया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको P5 संको 195 पेज 195 P5. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासना वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासना वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया, होसाना, हालेलुया. हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया, होसाना, हालेलुया. हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया, होसाना, हालेलुया. हर एक आमची बंदड कितें आसा सम्याक आमी समर्पण दिवया. आमच्या देवीचे हर एक बांदपा सम्याक आमी भेटया. त्या बंदडीत सुटका जोडून सम्या खातीर जिवच्याक तसो आदार मागया. पावला कानी सिलासा बंधन ते सुटले, पौला कानी सिलासाक बंधन ते सुटले. बंधन स्तुती करताना सोडवून दिव तू आयलो. बंधन स्तुती करताना सोडवून दिंग तू आयलो. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी, देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी. पवित्र देव, तू पवित्र देव, सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव. पवित्र देव, तू पवित्र देव, सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र तू देव. पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया, होसाना, हालेलुया. हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया, होसाना, हालेलुया. हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया, होसाना, हालेलुया. शद्रक मेशक अबेदनेगो भुजान ते राखले. शद्रक मेशक अबेदनेगो भुजान ते राखले. पूजा स्तुती करताना थंड वारे थंय भरले. पूजा स्तुती करताना तणवारे थंय भरले. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी, देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी. पवित्र देव, तू पवित्र देव, सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव. पवित्र
देव तू पवित्र देव सुडका सोडवला भोसो पवित्र देव तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्ती करसो देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव तू पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 अवलाप तुका जेसू स्तुती तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका त्रिएका देवा हालेलुया 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 आज आमी धन्यदेवाक अर्गां दिवन ताका वखणटाव. आमच्या जिवितांत ताणें केल्ल्या सर बरेपणा पासून आमचेर उतुल्ल्या सर कुरपे देण्या पासून सबार बांदपा सतावन ताणें आमकां सुडका दिवन सांबाळ सोलोवन व्हेला. ताच्या जैत वोंद उजव्या हातान ताणें आमकां उखलून धरला. ते उडास करया आनी सोम्याक आमी आज वखाणया. पदेक जावन आज आमी सोम्याक अर्गां दिताव. आमचे मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या आमच्या भावा भयणीच्या जिविता पासून टिना रॉड्रिगस बांदूप, सेलेस्टीन रेबेल्लो, सांताक्रूज, मेबल कुटिन्नो, काद्री, ग्रेटा डी सिल्वा, शारजा, ट्रेसी पिंटो, बँगलोर हे आपलो जल्मा दिवस आज संभ्रमतात. जिविताच्या देण्या पासून धन्यदेवा अर्गां दितात. तांचे सगळे मेळोवन सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हेर सभा जाण आमच्या मदीं आज तांचो जिविताचो वर्तो दीस संभ्रमचे आसात. तांकां हर एकल्या सोम्याक आमी ह्या वेळी भेटया. सांगात आज आमी अर्गां दिताव. प्रशांत आनी जॉयस रस्किन्ना, जुलिएट फेराओ, जेनिफर डी सिल्वा, मेरी फेर्नांडीस, जोसी डिसोजा, आल्बर्ट मस्करेनस, प्रज्वल डिसोजा आनी मीरा फेर्नांडीस हांच्या मागण्याक सोम्यान खाण दिला. वर्ते बरेपण सोम्यान फोव केला आनी ह्या खातीर ताणें आमकां अर्गां दिवंक सोम्याक वाखाणूंक सांगला. ह्या सर आमच्या भावा भयणी सोवें सोम्याक आज आमी अर्गां दिवया. देव आमचे मागणे निरंतरी आयकता. आमच्या मागण्याक तो खाण दिता. मात्र न्ही आमी मागिल्ल्याच्या की वर्त्या मापान ताची आशिर्वादां ताची देणी तो आमकां दिता. किर्तनकार आमकां सांगता, किर्तन 40 दाविदाचें तें किर्तन तो म्हणटा, अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. तो म्हजेशी बागवालो आनी म्हज्या उल्याक ताणें खाण दिलो. नासाच्या फोंडांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो. चिखलाच्या खोंडांतलो ताणें म्हाका वयर काडलो. खडपार ताणें म्हजे पांय दवरले. म्हजीं पावलां ताणें थीर केलीं.
आमचो सोमी आमची पावलां थीर करता. आमचो अस्कत भावार्थ आमचो विश्वास तो घट करता. आमकां ताच्या मोगान थीर रावंक तसो आदार दिता. हे सगळें ओळखून घेवन आमची हर एक मागणी आमची तेसावां कितें आसात त्या वेळार सोम्या मुखार आमी दवरया. आज हांगासर आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. प्रत्येक जावन रोहन कोरेया आनी ताच्या कुटुंबा पासत पालिमार तावन आल्ड्रीन डिसोजा उडपी तावन अनिल शाली अन्ना मरिया बेलतंगडी तावन चंद्रिका मेंडोन्सा बाईंदार तावन तशेंच ग्रेशन म्हणलो आनी एक भाव ताणें ताच्या पासत मागोवंक सांगला. ग्रेसी म्हणल्यार एकली भयण कॅन्सर पिडेंत आसा. विविध तरांच्या पिडेशीन आसल्या हर एक आमच्या भाव भयणीक सोम्याक ह्या वेळार आमी भेटोवन दिवया. तो आमचो गोवळी जावन आसा. आमकां ताच्या शेळयांक भरपूर रितीन हर एक संगत उदकसून दिवन सोलोवन वचचो तो. त्याच आमच्या बऱ्या गोवळ्या थंय आमचो भावार्थ आमी थीर करया. गावन गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E25 पान संको 60 पेज 60 E25. सोमी म्हजो गोवळी कितेंच म्हाका उणें ना. सोमी संगी आसतना भिरांत म्हाका ना. सोमी म्हजो गोवळी कितेंच म्हाका उणें ना. सोमी संगी आसतना भिरांत म्हाका ना. सोमी म्हजो गोवळी कितेंच म्हाका उणें ना. सोमी संगी आसतना भिरांत म्हाका ना. सगळ्या म्हज्या जिवितांत ताची दया माया सदांच आसा म्हणून दावीद राय सांगता त्याच बऱ्या गोवळ्याच्या किर्तनान. त्याच आमच्या सोम्याची दया ची खाकूल तूं आमी विशेश जावन आमच्या कुटुंबान अंतरलेल्या आमच्या भाव भयणी पासत आज मागया. आज आमी प्रत्येक जाण उडास करता. सेवरीन फ्रांसीस डिकॉस्टा, देवादीन ग्रेगरी फेराव, विबियन सिक्वेरा, पुलगद्रेंतल्या सरत्म्या पासत आमी मागता. प्रत्येक जावन सिल्विया डिकॉस्टा, शांती नोरोन्ना आनी मागोवंक आमकां सांगलेलें आसा. देवादीन क्रिस्टिना आनी सिल्वेस्टर लोबो, देवादीन बेंजामिन आनी फ्लोरिन डिसोजा, देवादीन बोनिफास कुटिन्नो, देवादीन मारियन मेंडिस, देवादीन एंड्रू आनी लॅन्सी सिक्वेरा, रॉबर्ट कस्टलिनो हाच्या कुटुंबांत, तशेंच जोसेफ डिसोजा हांच्या कुटुंबांत दोंबोली तावन अंतरल्या सर तांच्या मोगाच्या पासत आमी मागता. नतालियन डेसा, देवादीन बेनेडिक्टा मेनेझिस, देवादीन पॅट्रिक डिसोजा, शार्लेट श्रीकांत, देवादीन ग्लॅडिस तावरो, लॉयड रोड्रिगस, सिसिलिया फ्रांसिस कोरिया, देवादीन स्टॅनी डिकुन्ना, देवादीन संतान मॉरिस, हेरल्ड फर्नांडिस, फ्लोरिन मस्करेनस, WL फर्नांडिस, देवादीन राफेल सुआरिस, सिसिलिया आनी जॉन शेरा, देवादीन ग्रीता डिसोजा, मार्सेल डिसोजाच्या कुटुंबांत अंतरल्या पासत जुलियाना पिंटो, देवादीन वलेरियन रॉड्रिगस,
आणि विल्फ्रेड बेसिक्वेरा. आमच्या कुटुंबांतल्या सर आमच्या भाव भयणीक सम्याक आमी समर्पण दिवया. ताची काकूलत आमी रच्चे बसत मागया. तरणे पाचवे तन असले कडे सरव म्हाका तो सोदून दिता. तका लागीं व्हरून म्हाका तानेक मुजे तो पियेवंक दिता. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना. कितेंच म्हाका उणें ना. सोमी संगी आसतना सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना. आमचो सोमी सदांच आमची जतन घेता. हर एक आमच्या दुस्मनांत तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. ताच्या वर्त्या मोगान तो आमकां पोशोवन संतुश्ट करता. आमचें जीवन तो नंदन करता. त्या सोम्याक आमचें जिवीत आमच्या सर कुटुंबाच्या संध्यांक आयच्या दिसा आमची कितें योजना आसात, कितें आमी कामां करूंक आसात, कितें सकयल मांडावळ आमी घाल्लीं आसात, ते हर एक सोम्याक आमी समर्पण दिवया. ताच्या योजना प्रमाणे ताच्या कुशे प्रमाणे ताच्या मोगान थीर रावन आमी जियोंक ताचो आदार मागया. मुजी सदांनी जतन घेता. दुस्मानांतावन तो म्हाका राखता. मोगान पोशीन संतुश्ट करता. जीवन मुजें तो नंदन करता. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना. सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना. सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना. बेबिरान म्हाका ना. बेबिरान म्हाका ना. सोमी संगी आसतना कसलेंच भिरांत म्हाका ना. कित्याक तो म्हजो गवळी जावन म्हाका सोलून व्हरता. हें सत्य ह्या वेळार वळखून घेवया. सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्विकार करया. प्रवेश गीत सम्यक दिनवासियाम कांत A26 पेज 26. येतावामी वोडा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाताव स्तुती वोडा उल्हासा जेवना तुझ्या सर्गीच्या जीवनार तुझ्या सोमिया
उपस्थिता काळजान मोलान एक जा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आम्ही भेटता येता आम्ही वळसून तो सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती वळा उल्हासा जेवणार तुझ्या सर्गींच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. ख्रिस्ताते मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, आयच्या पयल्या वाचपा उपरांतलो श्लोक आमकां अशें सांगता, उल्हासाच्या थाळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. वय देव आमचो बळवंत राय, उल्हासान ताची महिमा गावंक आमी गितां गायजय आनी अशें ताका मान करीजय. कित्याक ताणें आमकां रचलां, ताणें आमकां पोसलां, सर विघ्न अणवरांतलें ताणें आमकां राखलां आनी आयचो नवो दीस ताणें पळोवनचें भाग आमकां फावो केलां. आमी केल्लीं सर पातकां आनी सुकी वळखून घेवया आनी आमकांच ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक तयार करया. काळजांतावन दूख धरतल्यांक बोक्साने दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुतकर. सम्या काकुतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुतकर. क्रिस्ता काकुतकर आमच्या खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुतकर. सम्या काकुतकर सपद्योदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातेतेल्यांक तूं सांबाळताय, तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय कित्याक समोल ना. अदीक तुजी काकुळट आमकां दाखय आनी आतां सतान आमचें काळीज सदांकाल बळतेल्या देण्यांचेर दवरच्याक तूं सो आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हे आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. लेवितांच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, सर्वेस्पराचे दाबाजीक उत्सव हे म्हणजे पवित्र जमाती ज्यो तुमी नेमलेल्या काळार परगट करूंक जाय. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजेर सर्वेस्पराचें पास्क. त्याच म्हयन्याच्या 15व्या दिसा सर्वेस्पराच्या मानाक बेखामीर उंड्याची परब सुरू जाता. 7 दीस तुमी बेखामीर उंडो खावंक जाय. पयल्या दिसा तुमी एक पवित्र जमत चलोवंक जाय. तुमी कसलोच भरासो वावर कसो न्हय. 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक होम बलियो भेटोवंक जाय. 7वो दीस पवित्र जमातीचो दीस. तुमी कसलोच भरासो वावर कसो न्हय. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, इस्रायलितां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, हांव तुमकां दितलो त्या देशाक तुमी गेल्या उपरांत तुमचे लवणेची पयली पेंडी ह्या जाकाक हाडून दिवंक जाय. सर्वेस्परान तुमकां मानून घेवचे खातीर ह्या जाकान ती सर्वेस्पराक समर्पणाची रीत चलोवन भेटोवंक जाय. साबताच्या दुसऱ्या दिसा ह्या जाकान ती भेटोवंक जाय. साबताच्या दुसऱ्या दिसा थावन म्हणजे तुमी समर्पणाची पेंडी भेटयल्ल्या दिसा थावन 7 हप्ते तुमी मेजूंक जाय. 7व्या साबताच्या दुसऱ्या दिसा पर्यंत तुमी 50 दीस मेजूंक जाय आनी उपरांत सर्वेस्पराक नव्यान अन्न बली भेटोवंक जाय. 7व्या म्हयन्याचो 10वो दीस प्राचीचो दीस. त्या दिसा तुमी पवित्र जमत चलोवंक जाय. तुमी उपास करूंक जाय आनी सर्वेस्पराक होम बलियो भेटोवंक जाय. ह्या 7व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा थावन 7 दीस पर्यंत तुमी सर्वेस्पराच्या मानाक तंबांची परब चलोवची. पयल्या दिसा एक पवित्र जमत चलोवची. तुमी कसलोच भरासो वावर करचो न्हय. 7 दीस सर्वेस्पराच्या मानाक होम बलियो भेटोवंक जाय.
दाबाजीक सभेचो दीस हो. तुमी कसलोच भरासो वावर करचो न्ही. सर्वेस्पराच्या मानाक आचरण करूंक जायते उत्सव हे. ह्या उत्सवांक इस्रायलितांच्यो पवित्र जमती आपोवंक जाय आनी उज्यान लासलेल्यो बलयो, होम बलयो, अन्न बलयो, बलिदानां आनी पिवनदानां हर एक दिसाच्या निर्दिश्ट विधी प्रमाणे चलोवंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. श्लोक उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. उल्हासाच्या ताळ्याने गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. आरंभ करा, रागा दम्मडी वाजया, किन्नरी विण्यांचो मधुर आवाज सगळ्यांनी आयकोन दी. आज पुनवेचो दीस, आज आमचो महाउत्सव. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. हो इस्रायलाक दिल्लो कायदो, ही जाकोबाच्या देवाची आज्ञा. इजिप्तकारांचेर झुजाक तो देवलो तेन्ना झुजेच्या वंशजांक ताणें दिल्ले हे नियम. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. परको देव तुमचे मदें आसो न्ही. भायल्या खंयच्याच देवाक तुमी मान भागोवचो न्ही. इजिप्त देशांतले तुमकां भायर काडलेलो सर्वेस्पर म्हणटात तो देव हांवूच. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. उद्गार उबे रावात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोम्याचो शब्द सासनाक बाळता. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातेवा फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका काय सोम्या. जेजू आपल्या माय शहराक पाटी आयलो. थंय तांच्या सिनागोगांत ताणें दिल्ली शिकोवन आयकूंक विजमीत जाल्लो लोक म्हणालो, खंय तावन हाका ही जाणवाई आनी असर्यां करची ही पदवी. हो सुताराचो पूत न्हयवे. मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्हयवे. आनी जाकोब, जुजे, सिमांव आनी जूद हाचे भाव न्हयवे. हाच्यो भयणी सक्कड आमचे मदें आसात न्हयवे. तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें. अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रावाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान सुकाना. आपल्या मायगांवांत आनी खाशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां भावार्थनातलो देखून तांचे मदें चड असर्यां करूंक ताका जाली नात. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मीराबाई चानो आनी वेट लिफ्टिंगांत सिल्वर मेडल जोडलें. आनी सगळ्या भारत देशाक ताणें कीर्त हाडली. आनी भारत देशाचो लोक संतोशान भरलो. आनी तशेंच परच्या दिसा ती तिच्या गांवाक पाटी आयिल्ले त्या दळा जायतो लोक तिका सन्मान करूंक तयार आसलो. फुलां जाल्ल्या कांजोन तिका सन्मान करूंक तयार आसलो. म्हळ्यार सगळ्या देशाक आमच्या ह्या गांवच्या एका साद्या व्यक्तीन कीर्त हाडल्या. सिल्वर मेडल त्या संतोशाची गजाल ही. लोकांचो संतोशाचो संतोश. आनी मिराबाईक तांणी शाबासकी दिल्ली शाबासकी पळोवन तेचें काळीज संतोशान भरोवन आयलें. महत् कार्यां केल्लो जेजू ताच्याच स्वंत गांवाक माय गांवाक पाटी येता आनी सिनागॉग वेता आनी शिकोवन दिता. पूण ताका कसलो सन्मान थंयसर मेळटा. ताची जानवाय आनी ताणें केल्ली विजबितां आनी आसर्यां पळोवन लोक विजमीत पावता वय. पूण तो लोक ताका तिरस्कार करता. कित्याक तिरस्कार करता? ताचे विशयां चड जाणा जावंक तो लोक अपेक्षिना.
तो एक सुताऱ्याचो पूत आमच्या मध्ये आसलो, ताच्या आवय बापांची आमकां वळख आसा, भाव भयणीची वळख आसा, ताचे विशयांत आमी जाणात आसा तो कडलो केदो व्हडलो मनीस म्हणून एक सुताऱ्याचो पूत अशें म्हणून ताका तिरस्कार करतात, नेगार करतात. एक घडीभर हांगासर आमी चिंतून पळोवया ते कित्याक जेजूक नेगार करतात या तिरस्कार करतात. जुदे लोकां मदें 3 वर्ग आसले, 3 वर्ग नाजरेतान 3 वर्ग, शास्त्री, फरिजेव आनी सदुसेव. शास्त्री शिकपी आनी नियमशास्त्र जाणा आसले आनी नियमशास्त्रा विशयांत दुसऱ्यांक समजोवणी दिवचे, ते इंटरप्रेट करून समजोवणी दिवचे आनी तांकां सोसायटीन त्या समाजान नांव आसलें. आनी दुसरे फरिजेव. फरिजेव नियमशास्त्र कड्डायान पाळचेत आसले, हप्त्यांत 2 फावटी उपास करचेत आसले आनी तांकां मेळ्ळ्या आदायांत 10 ते 1 वांटो थेंपलाक दिवचेत आसले. कड्डायान नियमशास्त्र पाळचे, पूण आनी पाळचे देवाक मेसोवच्या खातीर न्ही, लोकांनी तांकां पळोवन तांकां शाबासकी दिवच्या खातीर ताणें पाळचें. आनी तिसरो वर्ग जावन आसा सदुसेव. सदुसेव पूर्ण जिवंतपणां ते पातये नातले आनी हे मनीस जेजूचे शिकोवण आयकता सिनोगागांत आनी तांचो प्रभाव उणो जाल्लो पळोवन, कित्याक जेजू देवाची बरी खबर परगडीत गेलो, लोक ताच्या फाटल्यान गेलो आनी लोक देवाक जेजूच्या फाटल्यान गेलो आनी हांचो प्रभाव उणो जालो, हांकां मोसोर जालो आनी ह्या खातीर ताका विविध रितीन ताणें ओलायलो. सुताऱ्याचो पूत सादो मनीस तो एक मेसाया जावंक साथ दिसना म्हूण ताका तिरस्कार केलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, फकत 2 संगती खातीर ताणें ताका तिरस्कार केलो, कित्याक तो जुदेव लोक बसयल्ल्या सोडवणदाराक राखून आसलो आनी बसयल्लो सोडवणदार दाविदाच्या वंशांतल्यान कुळयेंतल्यान येवचो आसलो. दावीद एक बळिश्ट राय, देखून दावीद राया बरीच एक बळिश्ट साम्राज्य राज्य बांदून हाडटलो बसयलो सोडवणदार आनी आमकां रोमाच्या अधिकारांतल्यान सुटयतलो म्हणून. अशें कितेंच घडलें ना. जेजू लोकां सांगाता वावरलो, बरेंपणूच गेलो, देखून ताका तिरस्कार केलो. साम्राज्य ना, बळिश्ट. दुसरें, जेजू पातक्यां सांगाता, सुकागरां सांगाता, पब्लिकांना सांगाता भोवलो आनी तांचे सांगाता जेवलो आनी तांकां बरें करीत गेलो. आनी हे सुकागार पातकी हांकां हे फरिजेव कीळ थरान पळयताले आनी तांच्या चिंतपा प्रकार ह्या सुकागारांक पातक्यांक बॉक्सानेन्स ना, तांकां सलवांसावंच ना, ते कॅस्तेक पात्र जाल्ले. आनी तसल्या सांगी हो मनीस भोंवता तर ताणें सोडवणदार कशें, मसाया कशें जावचें, देखून ताका तिरस्कार करतात. सो तांचे मदें तो आयलो तरी ताका जाणा जायनासतना तांणी ताका तिरस्कार केलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तर आमी एक घडीभर चिंतया, आमचें चिंतप जेजू विशयान कसलें जावन आसा, जेजू आमच्या जिवनांत कितें जावन आसा, ताका आमी भावार्थान स्विकार करता ओंगी. जेजूसो म्हणटा, म्हाका सोम्या सोम्या म्हण कोण उलो मारतात ते देवाच्या राजांत रिगचे नात, पूण कोण देवाची खुशी करता ते देवाच्या सर्गराजांत रिगतले. देवाची खुशी करची म्हळ्यार ताणें धाडलेल्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक सतमानचें. आनी जेजूक सतमानून ताका जाणा जाल्लो सांत तोमास अशें म्हणटा, भावार्थान बरोवन म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हणटा. जेजू विशयान जाणा जाल्लो सांत पावलो अशें म्हणटा, हांवें जिवोवचें जाल्यार जेजू खातीर, मरचें जाल्यार क्रिस्ता खातीर ताची संपूर्ण जिणी ताका समर्पीत करता. जेजू विशयांत जेजूच्या अधिकारा विशयान जाणा जाल्लो तो अणभवटी शेतापती अशें म्हणटा, सोम्या तुवें म्हज्या घरा भितर येवचें हांव घेवंक हांव फावो न्ही, पूण तुजें उतार मात्र पुरो, तेंच म्हाका पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. जेजू विशयान जाणा जाल्ले हे ताचो भावार्थ जेजू थंय उसारतात. आनी जेजू विशयान संपूर्ण तरान जाणा जाल्लो सांत पिटर ताचे क्रिसोलॉगस म्हणून, सांत पिटर क्रिसोलॉगस ताचें स्मरण आज पवित्र सभा करता. तो एकलो बिस्प आनी पवित्र सभेचो दोतोर जावन आसलो. तो जेजूच्या मोगा विशयान जाणा जावन जेजू खातीर हेरेतेका विशयान झुजिल्लो. तो अशें म्हणटा, सैताना समें कोण माजा मारता तो क्रिस्ता समें संतोश पावोंक शकना. देखून तो आमकां एक सत्राय दिता, या आमकां एक उपादेश दिता अशें.
क्रिस्त तुमच्या माथ्याचें दंपन जावं, क्रिस्ताचो कुरीस तुमच्या मुखामळाचें रक्षण जावं, दैवीक जानवायचो सक्रामेंत तुमच्या काळजांत रिगो, तुमच्या मागण्याचो परमळ सदांच वयर सोडो. आनी अशें केल्ल्यान खंडीत क्रिस्त आमच्या जिवनांत येतलो आनी आमच्या जिवनाक तो संतोश हाडटलो आनी तशेंच जावं दी म्हूण आमी ह्या मेसा वेळार मागया. आमेन. C51, page 118. Service por Deva, सृष्टी रचणारा, भेटयता तुका उंडो गोवासो. मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो, आत्मीक पोषण जातलो. सर्वेस por Deva, सृष्टी रचणारा, भेटयता तुका वायन दाकांसो. मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो, आत्मीक पिवन जातलो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पवित्रपेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वोपतांव, ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सव काळणी सव ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तो पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सुसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासूंक तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी ससनी खराचे हे रगत
पातकाचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पास ते वारावतेले हे म्हज्या उडासाकरात. Bawartă sogut părgătuia. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दोरो मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें फरजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवा आनी मुरे देवाचे माय सांगाती, सांजुजे तिच्या पती सांगाती, भगवंत दहमदूतांनी सवकाळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोंदरच्या आज्ञा मनांत धरून ताणेंच शिकयलेल्या प्रार्थान धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पथकां गोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी दिवया. देवाची श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका लायकी मेळटली. गिसंको D23 पेज 148. येसू मिया ये तूं धन्या स्वागत हांव करता तुका. म्हजे संगी एक जा सैऱ्या सर्गींच्या ये तूं रास कर काळजान म्हज्या. येसू मिया ये तूं धन्या स्वागत हांव करता तुका. बेसा बोवारी लोक तुजो जमला मास तुजे सेमच्या काशेका. ल्हाना व्हडा सर
वासनी काना तुझ्या लालेता येसो मिया ये तू दनिया स्वागतम करता तुका येथून धनिया स्वागतम करता तुका. अत्रगच्या कुमगाराच्या मागणे मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तुम भोव पवित्र साक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजारा साय म्हणून हांव पात येता. क्रोस जरा साय म्हणा पतयेता हांव सर वस्तूम प्रास हांव सर्व तुमरास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटी जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजें ताव न्हू जेजू तुजें ताव न्हू केदीकच हांवें केदींकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळेसार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुतान आपल्या कश्टा मरणाच्या उडासाक उतरांवर त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं खास ससनाचें जिवीत आमकां मेळासें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वसोन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. वडुका. Alleluia, Alleluia, Sumyaka mi argan divya, Alleluia, 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 Sumyaka mi argan divya, Alleluia. भोवमोगाच्यानो कोरोना व्हायरस खरगा वेळार सगळ्यांनीतल्यांनी बंदडी वा लॉकडावन आसलें. आतां वातावरण नितळ जालां आनी देवान आमकां दैवीक रेतेर मंदिरांत रेतेर आराम करूंक अवकाश दिला. सुरवेर आमी केवल सोनवाराची रेतेर आराम करतले आनी सोनवाराची रेतेरी केवल सकाळीं 9:30 वरांत थावन 12 वरां पर्यंत आसतली. ऑगस्ट म्हयन्याच्या 7 तारखेर सोनवारा सकाळीं 9:30 वरांचेर आराम करून 12 वरां पर्यंत आसतली. अर्गां होकळापाचीं गितां आनी उपरांत मिसाचें बलिदान, मिसाच्या बलिदाना उपरांत आराधन आनी आराधना वेळार बऱ्या भलायकेची मागणी आनी सगळ्या संवसारा खातीर मागोवंक आमकां अवकाश. 12 वरां रितीर अखेर जाल्या उपरांत हांगासर कुमसारांक कावन्सिलिंगाक आनी वैयक्तीक रितीन पाद्रापांक मेळोवंक आनी मागणें करूंक अवकाश आसतलो. देखून ऑगस्टच्या 7 तारखेर तुमकां समेस्तांक हांगासर पळोवंक दैवीक रेतेर मंदिराचे याजक आनी हांगासर वावरतले स्वयंसेवक राखून रावतले. ऑगस्टाच्या 7 तारखेर शनवारा दीस सकाळीं 9:30 वरांचेर आमी सांगाता मेळया. देव बरें करूं. सोमी कितलो स्वादीक अति मोलादीक, सोमी कितलो स्वादीक अति मोलादीक. अर्गां दिव्या ताका आमी सदा सर्वदा, अर्गां दिव्या ताका आमी सदा सर्वदा. Alleluia, Alleluia, सोम्याक आमी अर्गां दिव्या. Alleluia.